सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. भुरगो सामुएल एलीचे नदरेकाल सर्वेस्पराची सेवा करतलो. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचे उतार चडशे आयकोंक मेळनातले आनी दर्शन अप्रूप आसले. एक दीस एली आपले सदांचे सुवातेर न्हिदोन आसलो. ताची दिश्ट मंद जावन आयिल्ली देखून ताका कांय दिसनातलें. देवाचो दिवो आजून पालवंक नातलो आनी देवाची सोल्यापेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. आनी तो एलीशी धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय? एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय? पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. ते दोळपर्यंत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नातली आनी सर्वेस्परान आपले उतार ताका ते दोळपर्यंत कळीत करूंक नातलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो आनी ताचें एकच एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. अशें सगळी इस्रायेल प्रजा दान थावन बेर्शेबा पर्यंत सामुएल सर्वेस्पराचो खरो प्रवादी म्हूण वळखून घेवंक लागले. देवाचे उतार हे. मार्का प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो सिनेगोगांतलो भायर सरून वेतास सिमोनच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुवांव तांचे सांगाता आसले. सिमोनची सासूमाय तापान न्हिदली. जेजू थंयसर पावतास तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतास सोमेस्त पिडेस्तांक आनी देंवसार लागिल्ल्यांक लोकान जेजू सरशी हाडली. सगळे शहरस त्या घराच्या दारवट्या लागीं जमो जाल्ले. थारावळ पिडा आनी कश्टांतल्यांक जेजून गूण केली. साबार देंवसार धांवडायले, पूण तो कोण म्हूण ते देंवसार जानासले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडचे आदींच जेजू उठलो आनी जण नातले एकसुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेने सिमाव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काडन ते म्हणाले, सकळी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचूया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक. थंय हांवें सुवार्ता परगट करी जाय, हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गलिलयांत भोंवून तांच्या सिनेगोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देंवसार धांवडायत आसलो. देवाचे उतार हे.